पुराय संवसारभरात ऑलिव्ह रिडले कासवांची प्रजात धोक्यांत आयल्या। ही प्रजात वाटोवपा खातीर जायत्या देशांनी फुडाकार घेतला। तातूंत भारतानूय आनी खास करून गोंय सरकारान ऑलिव्ह रिडले कासवांक वाटोवपा खातीर खासा फुडाकार घेतला। गोंयान 11 दर्यावेळांचेर ऑलिव्ह रिडले कासव संवर्धन मोहीम चलता। जागतीक पातळीचेर गोंयांत चलपी ही एक महत्वाची मोहीम। फाटल्या कांय वर्सांचे तुळेंत ह्या वर्सा ऑलिव्ह रिडले कासवांनी सगळ्यांत चड तांतयां घाल्यात। ह्या आदी केन्नाच इतल्या व्हडल्या प्रमाणात कासवांनी तांतयां घालूंक नाशिल्ली। गेल्या वर्साचे तुळेंत कासवांच्या तांतयांचो आंकडो अंदूं दुप्पटीन वाडला। कासव संवर्धन मोहिमेक येस। पोरू ऑलिव्ह रिडले कासवांनी घातिल्ली 16,312 तांतयां ह्या वर्सा आंकडो वाडून जालो 45,493। उत्तर गोंयच्या दर्यावेळांचेर कासवांनी घाली 22,528 तांतयां। 15,146 ऑलिव्ह रिडले कासवांक सोडले दर्यांत। दक्षिण गोंयच्या दर्यावेळांचेर कासवांनी घाली 22,965 तांतयां। 13,553 ऑलिव्ह रिडले कासवांक सोडले दर्यांत। So in Goa, mostly we find olive ridley species of sea turtle who prefer the shores of Goa to come here, lay eggs and go back. Usually in natural situations, the eggs are left at the nest site, they hatch and the hatchlings go to the sea on their own. But because of anthropogenic pressures, we are also facing the issue of nest destruction in natural habitat. So Goa Forest Department has initiated the program of turtle conservation, where we have dedicated network of staff, our beat guards and also our turtle watchers who patrol the beaches. So whenever a turtle nests in any site, the nests are geo-marked, and after the turtle goes back laying the eggs, we have established SOP so that we collect the nests according to specified precautions, and the nests are transferred to our turtle hatcheries. So in North Goa we have hatcheries at Morjim and Mandram, and in turtle hatcheries we monitor the conditions, and we place the eggs in such a way that the natural conditions are reproduced. So every detail is tracked, the date of nesting, when nests are placed in the hatchery, and the number of eggs which are there. So usually they follow a specific time after which the eggs hatch. So usually the accepted percentage in conservation is 55 to 60%. But in the case of Goa, we find that because of the involved efforts of Forest Department staff and also the conscious efforts of local fishermen, shack owners and tourists also, we are finding that the survival percentage of hatchlings is quite high in Goa. So we are somewhere above 70% in all beach stretches. So after the hatchlings get released, we find an ideal time to release it. So in general we avoid harsh sunlight, and we prefer daybreak or dusk time for release of hatchlings. So during release of hatchlings also, the local shack owners and fishermen extend a very helping hand to us. They ensure that there are no, say, fishing which is going on nearby or loud music which is played after 10. So because of such all-around support, all-around help from each and every stakeholder, we are finding that turtle nesting numbers in Goa has gone up in recent times. Okay. गोयच्या दर्यावेळांचेर कासवांनी घातिल्ली तांतयां। आगोंद दर्यावेळेर 181 सुवातांचेर कासवांनी 18,011 तांतयां घातली। तातूंतल्या 9,661 कासवांक वाटोवपाक येस। गालजीबाग दर्यावेळेर 43 सुवातांचेर कासवांनी 4,369 तांतयां घातली। तातूंतल्या 3,463 कासवांक वाटोवपाक येस। मोर्जे दर्यावेळेर 105 सुवातांचेर कासवांनी 11,130 तांतयां घातली। तातूंतल्या 7,767 कासवांक वाटोवपाक येस। मांद्रे दर्यावेळेर 39 सुवातांचेर कासवांनी 4,032 तांतयां घातली। तातूंतल्या 2,899 कासवांक वाटोवपाक येस। हरमल दर्यावेळेर 11 सुवातांचेर कासवांनी 1,277 तांतयां घातली। तातूंतल्या 863 कासवांक वाटोवपाक येस। केरी दर्यावेळेर 12 सुवातांचेर कासवांनी 1,250 तांतयां घातली। तातूंतल्या 837 कासवांक वाटोवपाक येस।
वागातोर दर्यावेळेर 20 सुवातांचेर कासवांनी 1868 तांतयां घातलीं, तातूंतल्या 1061 कासवांक वाटोवपाक येस. बागा दर्यावेळेर 5 सुवातांचेर कासवांनी 455 तांतयां घातलीं, तातूंतल्या 334 कासवांक वाटोवपाक येस. कलंगूट दर्यावेळेर 13 सुवातांचेर कासवांनी 1429 तांतयां घातलीं, तातूंतल्या 724 कासवांक वाटोवपाक येस. कानोळे दर्यावेळेर 10 सुवातांचेर कासवांनी 997 तांतयां घातलीं, तातूंतल्या 576 कासवांक वाटोवपाक येस. मिरामार दर्यावेळेर कासवांनी 90 तांतयां घातलीं, तातूंतल्या 85 कासवांक वाटोवपाक येस. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर विनायक सामंत.